देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें. दुसरें वाचप बाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोल्या दुसरे चिटींतलें आनी शुभ वर्तमान लुकाचें. तांचे मदलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताचे आभार मानले. लूक 22:17 वळी 15 आनी 16. सामार्याचे आनी गालिलेचे शिमे वेल्यान चलत वेताना जेजू एका गांवांत भितर सरता आनी 10 खोडकार आपणाक बरें कर म्हूण व्हडल्यान उलो करतात तें आयकून जेजू तांचें मागणें आयकता आनी तांकां बरें करता. ही मिलाग्र ह्या खोडकारां सवें केल्या उपरांत मनशाचो काम जालें वयज मेलो हो स्वभाव 10 जाणांतल्या 9 जाणां सवें आमकां दिसून येता. फकत एकलो आनी तोवूय जाल्यार सामारेकार जुदेव लोकांचे नदरेन अर्दकूट देवधर्म आसलेलो, नियम कायदे आनी चाली रिती पाळी नासलेलो सामारिकार जेजूचे आभार मानूंक परत येता. देवाक व्हडल्यान वाखाणटा, आपणाक बरो केलो देखून उपकाराच्या उमाळ्यांनी बरोवन जेजूच्या पांयां पडून देवाक आर्गां दिता. काय बरें काळीज ह्या मनशाचें. कितलें म्हूण आमी देवा लागीं मागून घेता. आमी मागता, आंगवण्यो करता, सायबा म्हाका हें आनी तें दी, म्हाका नोकरी फावो कर, म्हाका बरो कर, आनी हांव मागतां तें तूं म्हाका दीन जाल्यार हांव तुज्या मानाक हें वो तें करतलो, वो उमक्या उमकें तुका दितलो अशें आमी देवाक सांगता. देव आमकां बरें करून आमच्या उपकारांत उरतासो आमकां दिसता जायत. मिसाच्या दिणवासणेच्या एका महाप्रार्थनांत आमकां अशें मेळटा: देवा, आमचे वाखाणणेची तुका गरज ना. आमचे वाखाणणे वरवीं तुजी पदवी बिलकूल चडना. तर देवाक आमी कित्याक आर्गां आनी दिनवास दिवंक फावो? आमचे वाखाणणे वरवीं आमचीं काळजां देवाच्या बरेपणाक ओदीक आयतीं जातात. एकामेका सवें आमचें उदारपण वाडटा आनी अशीं आमी देवाचो मोग ओदीक खोलायेन ओळखूंक पावता. आमी देवाक आर्गां दिनवास दिता तेन्ना आमचें गर्व मोडोन वेता, जे परी आयच्या पयल्या वाचपांतल्या खोडकाराक नामान नांवाच्या सिरियेकाच्या सेनापती सवें घडलोलें आमकां वाचूंक मेळटा. देवाची साबार दिसपट्टी विजमितां, बेसांवां, फावो जाल्ले उपकार आमी पळोवया. दिणवासणेचें काळीज आमकां दी म्हूण मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.